हळूहळू मिळून ठरायला की हो स्वातंत्र्य लढो अशे तरेन काणकोणाक उभी करतले की तातूंत पोर्तुगीज सरकार पासून जे आसा ते सरकार हादरतले. 1946 ते 1961 ह्या 15 वर्सां भितर ह्या काणकोणा भितर अशा तरेचो स्वातंत्र्य लढो उबो जालो. आज गोंया भितर रजिस्टर्ड स्वातंत्र्य सैनिक जर काडत जाल्यार चडांत चड स्वातंत्र्य सैनिक हे काणकोणचे आसात. हो काणकोणचो इतिहास आणि तो फकत इतिहास न्हय, त्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां घडयले. शाळेत मास्तर जावन भायर रावन आमकां घडयले की आमी ह्या समाजाचे देणे आसात. फाटीं एक फावट कांय वर्सां पयलीं मल्लिकार्जुन कॉलेजींतले जिओलॉजिस्ट प्रोफेसर एच.एम. नदा आनी टोनी मार्टिन्स हांणी काणकोणचेर एक सुंदर पुस्तक काडलें, म्हाका प्रस्तावना बरोवपाक धाडिल्ली. त्या प्रस्तावनेन जर बरयतना हांवें एक गजाल मेन्शन केली की काणकोण हें अशें की ज्या वाठारा भितर एकूच तालुक्या भितर मायनींग ना आनी ट्युरिजमूय व्हडल्या प्रमाणांत ना. तेन्ना आरोग्याचे नाशिल्ले फक्त पाळोळ्या भितर ल्हानशें आशिल्लें त्या तेंपावली जाता. आनी खुबश्या गजालींक लागून आमकां हांगच्यान मायग्रेट जावचें पडलें. आज हांगा बसून काणकोणकार कितलेशे जाण मडगांवच्यान आयल्यात, हांव पणजीच्यान आयला. ही परिस्थिती हे मायग्रेट कितले तेंप जायत रावतले, पूण त्याच बरोबर काणकोण सांबाळपाक जाय. आनी हो लढो जो आशिल्लो तो लढो आयज आनी पयलीं न्हय. म्हाका याद आसा की विद्यार्थी चळवळीक आसतना 1980च्या दशका मदीं आगोंद्या भितर सीमा हॉटेल सरपाचें केलें. 5 स्टार हॉटेल गोंयचें पयलें आनी ताका लागून खंयच्या रेनेरान पसून अक्षरशः माडाक घालून खंयच्या त्या हॉटेलवाल्यांनी मारिल्ले. तेन्ना आमी हो लढो उबारलो आनी त्या लढो यशस्वी जालो आनी तो यशस्वी जावन ते सीमा हॉटेल कायमचें बंद पडलें. उपरांत आयलो शेंद्रेचो लढो. शेंद्रेच्या लढ्या खातीर स्वातंत्र्य सैनीक एकठांय जाले, बाकीचे एकठांय जाले, पूण कम्युनिदादीन आमकां फटयलो. कम्युनिदादीन कोर्टान जर वचून कोर्टान जेन्ना केस पावली तेन्ना कम्युनिदाद कोर्टाच्या केसीकच आयली आनी ती जमीन काडून त्या शहाच्या पोशाक घातली. ताजे नंतर काणकोण सावरकरी आनी हे जावपाक जाय, पूण त्याच बरोबर काणकोणचो भुरगो बेकार वचूं नये, काणकोणच्या भुरग्याकय पोटाक कितें तरी जावचें अशें म्हणून एक मनोहर पर्रीकरान सांगिल्ली म्हाका याद जाता की मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें की काणकोण हो वाठार आर्थीक दृश्ट्या असेंब्ली भितर भाशण करतना आर्थीक दृश्ट्या बॅकवर्ड आसा, बट शैक्षणीक दृश्ट्या, सामाजीक दृश्ट्या आनी सांस्कृतीक दृश्ट्या दोनीचो सगळ्यांत फुडार इल्लो जर खंयचो तालुको आसत जाल्यार तो काणकोण. ही काणकोणची परंपरा आनी ती परंपरा मुखार व्हरतना आमकां दिसलें की काणकोणा भितर कांय शैक्षणीक प्रकल्प येवचे. NIT आयली गेली, IIT आयली गेली. IIT आसतना आमकां दिशिल्लें की शैक्षणीक प्रकल्प आसतलो आनी ह्या शैक्षणीक प्रकल्प आसतलो तेन्ना खूब जाणांक दिसलें की आमी म्हणटाले IIT जाय, डेनिस बाबी म्हणटाले की IIT नाका अशें तरेचें. पूण तेन्ना आमी एक गजाल स्पश्टपणान सांगितली, IITचो आमचो सपोर्ट वॉज कंडिशनल. कंडिशनल अशें तरेचो की जाका आज कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटात त्या कॅरिंग कॅपॅसिटी प्रमाणे हांगा जे कितें उबें जातलें ते ह्या गांवांत सोंसतलें काय ना, त्या गांवांत बाकीची इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं गार्बेज जावं इलेक्ट्रिसिटी जावं वॉटर, उदक, वीज ह्यो सगळ्यो गजाली मेळटल्यो काय ना, त्या गजालीची येवजण जर जायना आनी ह्या गजालींतल्यान जर काणकोणची आनी आमच्या लोलये गांवचें कॉन्क्रिटीकरण जाता जाल्यार म्हाका आमकां IIT नाका. ती करनासतना जाय जशी नॉर्थ इस्टा भितर आसा ज्यो जाल्ल्यो आसा ताजे. पूण ती गजाल मुखार गेली ना, तातूंत राजकारणी पावले, गेली मुखार पावली. तेन्ना एक गजाल हांवें बरयताय म्हणिल्ली की काणकोणांत शैक्षणीक प्रकल्पाची हे चुकली, बस चुकली, निदान फिल्म सिटीची तरी चुकची न्ही. आनी ही फिल्म सिटीची हे करतना म्हाकाय दिसतालें की गांवा भितर फिल्म सिटी, एक्चुअली ती फिल्म सिटी न्ही, फिल्म विलेज वॉज दी कन्सेप्ट, नॉट फिल्म सिटी. परिस्थिती अशी आयल्या की आज
आज सरकाराचो खंयचोच प्रकल्प काणकोणाक येवचो न्हय अशें म्हाका पसून दिसपाक लागला एक पत्रकार. कित्याक जंय जंय सरकाराचो प्रकल्प येता तो प्रकल्प फकत लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर आसता. जे चिमेल प्रूव्ह जाले, चिमेलच्या भितर प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल हे दोन करून फकत तळे काबार करपाचो इशू नाशिल्लो. ताज्या भोंवतणची जमीन जी आसा ती जमीन विकती घेवपा खातीर राजकारण्यांनी डिलिंग सुरू केली. शहर मेळावणी भितर IIT गेले तेन्नाय बी थंय जे एकमेकाच्या विरोधा भितर आशिल्ले ते पसून पार्टी भितरले लोक विरोधा भितर आशिल्ले मोठमोठे मंत्री ते लोक पसून एकट्यान येवन थंय बाकीची लँड डिलिंग करपाक लागिल्ले जे मोपा भितर गेले. मोपाचो एअरपोर्ट म्हणून सांगले सगळी जमनी आसा त्यो राजकारण्यांनी घेतल्यात आनी बाकीचे तांचे जे कोण लँड माफिया वगैरे भितर येतात तांचे. आनी जो देवीदासानं मेन्शन केलो की जो भांडी करपा भितर येता भुवंत भुकली जनक म्हणून सांगून देवाच्या नावान पसून एक बाणाचे स्कल्पचर करता जो प्रकल्प जाता त्या प्रकल्पा भितर बसून एक जर्नलिस्ट म्हणून म्हाका कानार येता की ताज्या भोंवतणची जमीन विकत घेवपाची डिलिंग्स ह्या लोकांनी ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. ऑलरेडी जमीन कंपनी आसा ती बी आसा प्रायव्हेट आसा ह्या सगळ्या कंपनी खातीर. आता अशें दिसता की सरकारी प्रकल्प ह्या नावाचे आनी थंय जमनीची डिलिंग जी करतात ती डिलिंग महत्वाची. आनी इतलेंच न्हय, फिल्म सिटी खातीर हे करतना म्हाका दिसतालें की फिल्म विलेज जावची ती कित्या खातीर तर आमची जमीन ही एक तेंपार इट वॉज मिन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादनाचें साधन आशिल्लें. आनी म्हणून आमी सगळो सैम सांबाळून दवरताले आनी तातूंतल्यान शेत विकयताले, भाजी विकयताले, काजू लायताले, आंबे लायताले, सगळ्यो गजाली करताले आनी तातूंतल्यान आमचें पोट भरताले. ही जी गजाल आशिल्ली ती गजाल हळू बदलपाक लागली आनी जमीन जी आसा ते जमनीक वर आयले आनी जमीन प्रोडक्ट जालो. तेन्ना ताजेर उपाय म्हणून खूब जाणांक आमकां दिसलें की हो जमीन प्रोडक्ट न्हय तर काणकोणचो नेचर हो प्रोडक्ट पयली. म्हणजे फिल्माचे लोक जे हांगा शूटिंग करपाक येतले ते हांगचो नेचर, हांगचो निसर्ग, हांगचो सैम जो आसा तो सैम पळोवन ताजेर शूटिंग करतले आनी तातूंतल्यान आमचो सैम राखून उरतलो. आमची कुळागरां, आमची शेतां, आमची भाटां, आमची सगळी रानां, आमची जंगलां अशे तरेच्यो बांद आनी कितें ह्या सगळ्या गजालीचेर शूटिंग जातलें आनी त्या शूटिंगाचेर आमचो नेचर दवरलो जाल्यार आमकां हे हांगा कितें तरी मेळपाक शकता. अशे तरेचें एक ल्हान फिल्म विलेज, आय वूड नॉट से फिल्म सिटी, जे प्रोडक्शन आनी पोस्ट प्रोडक्शन सेंटर आसतलें इतल्या पुरतें. भावना आनी भयणांनो, फिल्म सिटीचे प्रपोजल गेले आनी ताजे नंतर एक प्रपोजल पास जाल्लें आसा. लोलयेच्या कम्युनिटींनी 250 एकराची जमीन लिजाचेर दिवपाची मागणी केल्या. 250 एकर म्हणजे 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन. 39A आणि 72 हाजे पर्यंत सद्याक आयिल्ली एप्लिकेशन आसात 5 लाख सगळीच मिळून. हांगा एकाच प्रोजेक्टाक 10 लाख चौरस मीटर जमीन ही दिवपाची थारायल्या. हो प्रोजेक्ट तुमकां दवरताले हांव सोपयता आनी तुमी म्हाका सांगात की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो फिल्म सिटीचो काय कितें आसा. त्या प्रोजेक्टा भितर स्टडी केली आमचो प्रशांत पाटील आसा ताणें RTI घालून सगळीच प्रपोजल्स मागयली RTIच्या अंडर. ती स्टडी करून तातूंत भितर जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट केल्लो आसा त्या मनशाचो तो पळय जाल्यार हांवें आयकत जाल्यार तुमी म्हाका सांगात की हो प्रोजेक्ट घेवचो काय ना. तातूंत भितर आसा, तातूंत भितर प्रोडक्शन स्टुडिओ आसा, पोस्ट प्रोडक्शन स्टुडिओ आसा, भायर थोडे प्रोडक्शन करून थोडे सेट उबारपा खातीर थोडो जागो आसा आनी फिल्म ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटूय बी आसा. ह्यो गजाली नॉर्मली फिल्म सिटी ते तुमी आयकात आनी ताजो फिल्म सिटी कडेन वा फिल्मा कडेन कितेंय संबंध जर आसा जाल्यार तुमीच थारायात. अपस्केल एकोमोडेशन म्हणजे स्टार हॉटेल्स. ही स्टार हॉटेल्स त्या फिल्म सिटी भितर येतली. मिड स्केल ऑफ एकोमोडेशन म्हणजे बाकीची प्रीमियम हॉटेल्स जी आसात ती हॉटेल्स. बजेट एकोमोडेशन जी गेस्ट हाऊस आसात ती गेस्ट हाऊस. विलास बंगले तितली मोठी सांगली ना, विलास तातूंत भितर. कारावेन पार्क म्हणजे ज्यो गाडयो आसतात व्हडल्यो गाडये भितरच घर आसता वा टेंट आसतात ती टेंटाची घरां आसतात. हे ताजो आनी फिल्माचो संबंध कितें. आनी तातूंत भितर ताणें सांगलां की ह्या फिल्म सिटी भितर टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करपा खातीर आतां ही फिल्म सिटी
तो प्रोजेक्ट एम्युजमेंट पार्क फिल्माचो संबंध जॉय रायड्स भुरग्यां खातीर जॉय रायड्स तुगेल्यो वयर सकयल वचपाच्यो आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली भुरग्यां खातीर वॉटर पार्क वॉटर रायड्स कितें संबंध हा फिल्मा कडेन एडवेंचर एक्टिविटीज सगळे तरेच्यो ओके हायकिंग रॉक क्लायबिंग आनी कितें सगळे तरेच्यो एडवेंचर एक्टिविटीज आसात त्यो एडवेंचर एक्टिविटीज शॉपिंग मॉल थिएटर पसून न्ही फिल्म विलेजी खातीर एक थिएटर खूब जाले पळोवपा खातीर भितरले थोडे जाणां खातीर आसतले थिएटर्स मल्टीप्लेक्सा सारकी थिएटर्स लायट एंड साउंड शो किती संबंध आसा लायट एंड साउंड शो आनी ताका एरिया खूब व्हडली लागता क्रिकेट टर्फ फुटबॉल टर्फ आनी कोणा भितर आमकां जाय तितल्यो सगळ्यो गजाली आसा मैदानां क्रिकेटीचे मैदान फुटबॉलाचे मैदान स्टेडियम जाय घडये व्हिडिओ गेमिंग झोन म्हणटकीर म्हाका याद जाता जर्नलिस्ट म्हणून जेन्ना पयलीं येतले तेन्ना इलेक्ट्रॉनिक स्लॉटिंग मशीन म्हणून आयली आनी ताचे नंतर मागीर जेन्ना कजिनो आयले तेन्ना तांणी सांगलें की हे कजिनो उदका भितर आसतले दर्यान भितर वतले इलेक्ट्रॉनिक स्लॉटिंग मशीन जी आसा स्लॉट मशीन डेव्हलपमेंट किंवा विकास हाच्या नावाखाला डोंगर फोडटात जेन्ना एक एकटो डोंगर कापता तेन्ना डोंगरावेली झाडां थंय रावपी जीव जंतू आनी पर्यायान थंयची इकोलॉजी आमी इबाडटात इश्टानो फाटल्या 2-3 वर्सां गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी आमी उदकाची उणाय पळयतात दोंगर हे उदकाचे स्पॉन्ज ते पावसांत उदक ओडून धरतात सोंसतात आनी धर्तरेच्या पोटान सोडटात आमी दोनूय पयलींच्यान भांगराचो प्रांत कमी जावं लेखक जावं जाणटी जावं काय आमकां भांगराचो गोंयस म्हणला आनी ह्या भांगराच्या गोंयांत पयलीं कितें जातालें तें सांगप म्हजें कर्तव्य आसा आज स्वयंपूर्ण गोवा अशें म्हणटात पूण खऱ्यांनी शिकले उपरांत आमी स्वयंपूर्ण जाय काय कितें हो प्रश्न आमकां विचारपाक जाय जे लोक शिकनाशिल्ले त्यांनी ग्राम स्वराज्य सुरू केलें तांची बरी पंचायत आशिल्ली तांची बरी गांवठी आशिल्ली गांवांत कितें घडलें जाल्यार चवकस जाताली आनी ते गांवचे राज्य चलयताले गांव चलयतालो आमचे कडेन शेत जमनीक 2-2 पिके जाताली आमचे कडेन इजा जाताली आमचे कडेन जमनी मूग जातालो आमचे कडेन कामताली तोर जाताली तोरीची दाळ जाताली उडीद कुळीद सगळे तरेची पिकां येताली कामत जाताली कुमेरी पुस्तक रान मारताले आज रान थोडा काबार करपाक तो वेळ आयिल्लो आसा काबार करपाक लागले त्या वेळार शेतकामती फक्त कुमेरी पुस्तक मारताले दुसऱ्या वर्सा ताका खाटे म्हणटाले ते कामां करताले आमी उशल करताले उश्कानी करताले गोड करताले आनी त्या गोडाचे परत दुसऱ्या वर्सा खोर्ल्यो म्हण आसतालो ताका परत कोण येताले आनी ते शेत जाताले सबंद गोंयांत शेत जमीन पिकयताले गोंय पांचवेकार दिसताली आजूनय म्हणटात गोंय पांचवेकार आसूं ना गोंय भितरल्यान पोखरता जशी पोटवाय बी म्हणटात तशी लागल्या आनी ताका आमी जबाबदार आसा आमी थंडेपणान बसतात म्हणून आमी जबाबदार आसा आमी धर्तरेक याद जाता जेन्ना आमचे कडेन शिगमो जातालो तेन्ना कितलेशे कारवारकार हांगा येताले आनी ते कारवारकार फक्त जमनी संबंदान उलयताले जमनी संबंदान जमनी कोर्टान कशी घातल्यो केसी पुसताल्यो कोणाले मेळ कोणी घातलेली जमनी संबंदान आनी तांकां विशय नाशिल्लो अशें तरेन आमी सगळे हे काम करताले अशे वेळार हे जमीन ना करपाचें काम कोणे केलें तें पळोवपाक जाय त्या पुस्तकांत एक विशय असो आसा तांणी म्हणला की प्रशासन आमचे 4 स्तंभ जे आसतात 4 खांबे लोकशाहीचे त्या 4 खांबां मदीं जनताय आसा जनता आसा भांडवलशाही आसा प्रशासन आसा तर ह्या तिगांनी मिळून जर एकामेकाचेर मात केली जाल्यार देशाची कशी वाट लागपाक शकता ती तांच्याकडून सांगलें आसा तर अशे तरेचो सैम आमी राखपा खातीर जमीन आमी राखपा खातीर आनी जमीन आमची केन्नाच एकूच हांव प्रश्न पडटा सांगता सगळ्यांक की आमचे तरणाटे आसात की आमी खूब चळवळी केल्यात काणकोणकारांनी जशें आमच्या पंकज बाबा मिश्रान सांगलां तशें काणकोणकारांनी कितल्योशेच चळवळी केल्यो सगळ्यो चळवळी संबंदान उलयना पूण
गोंय वेगळी करपा खातीर जी स्वातंत्र्याची जी चळवळ जाली लढो जालो तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ताका एक कोणताच बळान गेलें तर तो लढो गोंयकारां भितर काणकोणकार इतूच गेला की ना म्हळ्यार 200 घरात स्वातंत्र्य सैनीक आसा गांवांत कोणाचें नांव घेवपाक वचना इतले स्वातंत्र्य सैनीक आमी काणकोणकारांक दिल्या ताचे फुडें तुमकां एक चळवळ सांगतलो आनी बाकी चळवळ सांगता गोवा बचाव अभियान आसूं दी बाकीची खंयची आंदोलनां आसूं दी रेल्वे काणकोणाक थांबना म्हणून केल्ली स्ट्रायक आसूं दी रस्ते बंद केले ते आसूं दी हे सगळे आनी तातूंत भितर आज विद्यार्थ्यांक सांगता पडटा की तुमकां जे 50% सवलत मेळटा तिकेटीर ते आमच्या काणकोणकारांनी केला आनी ताचो गॅरमान जी मुस्तफा पडील सगळे आसा हाचेर अभिमान बाळगूंक पडटा आनी आज ही जी चळवळ जाता ही चळवळ थांबपाची न्हय ही चळवळ फुडवती पेटनबाब तुमचे सांगता आमी आसात आमी बरोबर आसात फाटल्यान न्हय तर तुमचे सांगता आमी आसात सगळे काणकोणकारांचे जमल्यात ते सगळे आसात वेळ जाल्लो आसा पुन्हा चड वाडिना फक्त परत एक फावट सांगता की जमीन ही आमची आवय फक्त रेल्वे लागून हायवे लागून जमीन गेल्या आमी समजूं शकतात पूण आमची जमीन आमी दिसपाची पातळ करची न्हय आमची जमीन परती फुलोवची फळोवची अशें दिसता आनी परत एक फावटी पेजिंग बाबा तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता वसात आणि बाकीच्या सगळ्या लोक जाता शॉर्टकट उलयता कारण टायम बिलो चड जाला आनी आमकां सांगला मातशें शॉर्टकट म्हणून सगळ्यात पयलीं गजाल म्हळ्यार हो विशय जो आसा 39A म्हणजे जमनीच्या संबंदीत आसा आणि जशें आयज आतां पंकज बाबान सांगला त्या प्रमाणे गोंय ज्या मनशाने वचयलें आनी गोंयचे खरे जर वसतकार कोण आसा जाल्यार आदिवासी कोण दुर्दैव अशें की ह्या लोकांनी सगळ्यात पयलीं गांव वसयले जमनी वसयल्यो पूण त्या लोकांचे वसयल्ले जागेच न्हू जाल्यार स्वताची घरां सुद्दां आजुनी स्वताच्या मालकीची ना ती जमीन तितली सुद्दां आजून मालकीची ना इतलेच न्हू गोंयच्या इतिहासांत मातशें जर फाटीं वचून पळयलें जाल्यार आमकां खबर आसा गोंयच्या सुमार 33% इतल्या भागाचेर खाणी चलताले आनी ह्यो खाणीच्यो जमनी कोणा कडेन आशिल्ल्यो जाल्यार ह्या कडेन चड आशिल्ल्यो पूण त्यो जमनी सुद्दां बऱ्याचशा जाणांनी हाडमुठी गिळगरीत केल्यो आनी गिळगरीत केल्योच न्ही जाल्यार कांय कडेन जमनी गिळगरीत केल्यो आनी ताजें पोल्युशन उदक आनी बाकीच्या सगळ्यांनी इतले इफेक्ट केलो की ताच्या पलीकडेन आशिल्लें सुद्दां कल्टिवेशन काबार करून उडयलें आनी मागीर ते पडल जमनी म्हणून कोणा तरी परत विकपाक भाग पाडले म्हणजे अशा तरेन हे इनडायरेक्टली सुद्दां लँड ग्रॅबिंग सुरू जाला आनी इनडायरेक्टली म्हणटा तशें हे जे ट्रायबलाचे जमनी हळू ना जायत चल्ला ताच्या पलीकडे जर विचार केलो गोंय जेन्ना स्वतंत्र जालें तेच्या वेळाचेर पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आसा ताणें जे ट्रायबलाचे लोक आसा ते कल्टिवेशन करपी आशिल्ले तांकां कुमेरीच्या नांवार प्लॉट दिले पूण दुर्दैव आजुनूय ते नांवार जायना आजून ते ताटकळत आसा ताच्या नंतर आयिल्लो 2005चो म्हणजे सक एक्टिवेट जाल्लो वरंक कायदो तोय आजून घुसमटळत आसा कोणाचे कोणाक पडून गेल्ले ना खरें म्हटल्यार हाका कम्युनिटी रायटाच्या अंडर आख्या गांवांत अधिकार मेळपाक जाय आशिल्लो पूण तो मेळटा दुसरी गजाल अशी आसा की ह्या जमनी कडेन जर संबंद पळयले आनी आयज आमी ज्या गजाली कडेन पळयता त्यो आमकां बीच एरियाचे किंवा हायवे कडेन आशिल्ल्यो जमनी कशे तरेन विकतात खंयसर बिल्डिंग्स उबे रावता हें आमकां दिश्टी पडटा पूण दोंगराच्या बाजून कितें जाता हें आमकां अजिबात ज्या पद्दतीन दिसपाक जाय तें दिश्टी पडना कारण दोंगराच्या बाजून आसा ते ट्रायबल लोक आनी हे ट्रायबल लोक ज्या जाग्यार रावता थंयसर दोंगराचेर आनी रान आसा दुर्दैव अशें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली म्हणटा तशें ह्या ट्रायबल लोकांक आतां हॅरासमेंट करून धांवडान करपाक लागला म्हणजे धांवडान घालपाक लागला आनी नांव कितें दिता जाल्यार रान आमकां वाचोवपाक जाय रान आमकां सेव करपाक जाय आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी सारके वेगवेगळे आमकां जे आमचे रानां सांबाळपाचे सेन्सिटीव झोन आसा ते करपाक जाय म्हणून पूण दुर्दैव अशें की हेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कल्टिवेशनाच्या नांवान किंवा नवे प्लांटेशनाच्या नांवान इंटरनल रान आसा ते आपुणूच स्वता काबार करतात आनी हाजेर आमी कंप्लेनी जर केल्यो जाल्यार कांयच पडून गेल्ले ना बरेचशे कडेन इतल्योच गजाली न्ही जाल्यार जे ट्रायबल लोक रानाक रावतात त्या लोकांनी कितल्योश्योच वर्सांच्यो पयलीं जमनी वसयल्यो जागे वसयले पूण दुर्दैव तांकां आज वापरपाक इतलो प्रॉब्लेम करतात ते पूण हेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रानांनी आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी त्याच बरोबर इको सेन्सिटीव झोन आशिल्ल्या जाग्याचेर रस्ते करतात जेसीबी घालतात थंयसर रबर म्हणून रस्ते करतात
ह्यो गजाली केन्ना दिश्टी पडटल्यो म्हणजे लोकांक सांगप तुमचो डेव्हलपमेंट केलो जाल्यार तुमकां सेन्सिटीव झोन आनी प्रॉब्लेम जातले म्हणून पूण दुसऱ्या वाटेन सेन्सिटीव झोन आनी ताजे खंय तरी मेंटेनन्स करपाक जाय म्हणून परत अशा तरेन गिळंगरीत करप आनी एकदां अशा तरेन रस्ते जाल्या उपरांत थंय खंय तरी मागीर इको टुरिजम मागीर कोण तरी रेंटाक दिवप कोणाक तरी रिलीज वॉटर दिवप म्हणजे अशा तरेन परत ते दोंगाचे डोंगरी परत कोणाच्या तरी घशान म्हणजे अशा तरेन हे लँड ग्रॅबिंग मास्टर लेवलाचेर सुरू जाला ताच्या पलीकडे जर आमच्या सारको मनीस एखादो मनीस उलयलो जाल्यार थंयसर मागीर कितें तरी देवाचें रुपणे मुखार हाडप खंय तरी देवाच्या नांवान डेव्हलपमेंट करता म्हणप आनी देवाच्या नांवान डेव्हलपमेंट जेन्ना कितें करता आनी तेच्या वेळाचेर जर तर आमी उलयलें जाल्यार तो कितें देवाचेर उलोवपी देवाचेर आड येवपी किंवा निधर्मी आसा धर्माच्या आड उलोवपी आसा अशें धर्म कलंकन करप आनी थंय तेका परत बदनाम करप कारण ही गजाल इतल्या खातीर सांगता की गोंय खऱ्या अर्थान जर तर वसयलें जाल्यार हांवें सांगलां तशें आदिवासी वसयलें सुरवातीचें आमचें कल्टिवेशन सिस्टम जर पयली पुरण शेत फार्मींग शेत आनी कुमेरी हे 3 कल्टिवेशनांतल्यान जें गोंय वसयलें तें खऱ्या अर्थान बांद बांदून वसयलें म्हणूनच आयज आमकां ज्या जाग्याचेर खादर फार्मींग आसा थंयसर आमकां वेगवेगळे खाजनाचे बांद दिश्टी पडटा पूण दुर्दैव आयज अशें की आमी गोंय वसयलें म्हणपा परस थंयसर आतां सद्या ही परशुरामाची भुमी म्हणून थंयसर आतां वेगळ्या तरेची नित्य काणयो ह्यो आतां सांगपाक लागल्यात खऱ्या अर्थान ह्या काणयाचेर वेगवेगळ्या इतिहासकारांनी प्रूव केला की ह्यो मिथकाच्यो काणयो आसा हातूंत सायंटिफीक बेज ना म्हणून ह्याच्या फाटीर आमचे ॲडव्होकेट उदय बाब भेंब्रे हांच्यानी एक ऑथेंटीक पद्दतीन व्हिडिओ केल्लो सिनियर सिटीजन आमचे हांगासर आसा संदेश सर ताणें व्हिडिओ केल्लो त्याच बरोबर बाकीच्यांनी कितल्याश्याच जाणांनी ह्या गजालीचेर ऑथेंटीक लिखाण केलां गोंयचे सायंटिस्ट आमचे नंदकुमार कामसर आसा ताणें तर सरळ म्हटलां की ही गोंयची भूंय वसयली ह्या लोकांनी पूण ह्या लोकांक आज मिथक काणयांनी आज अशा तरेन बुमरेन करता आनी वचत थंय आसा आतां गोमंत भुमीचे जनक हे परशुराम म्हणून सांगता हें कितें बरें तथ्य जर परशुराम म्हणटात जाल्यार गोंयचे लोक आदिवासी म्हणप हें खंय तरी फीट जाता काय कितें आनी फीट जायना जाल्यार ह्या लोकांक ह्या नांवान फक्त पिशा काडपाचें काय कितें कारण इतल्या खातीरच की हाजो फुडलोय जर विशय पळयता जाल्यार काणकोणाक व्हडलो आतां एक मांडी जावपाचें धनुश्याचो व्हडलो स्टॅच्यू येतलो आनी त्या स्टॅच्यूच्या नांवान थंयसर कांय जावचें ना फक्त देवाच्या नांवान राजकारण जातलें आनी थंयसरल्यो जमनी ग्रेप जातल्यो म्हणजे देवाच्या नांवान राजकारण करप हें ग्रासरूट लेवला वयल्यान मास्टर लेवलाचेर पर्यंत सुरू जाला ह्या गजालीचेर आमी बेधडकपणान केन्ना जो पर्यंत उलयतले तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमच्यो अधिकार किंवा आमचे रायट्स आसा ते आमी मेळोवपाक दिसलें तुमकां अरे पयली पार्टी ऑर्गनायझेशन बेस्ट म्हणटलो बेस्ट ऑर्गनायज मिटींग आज काणकोण जाल्या आनी लोकांची आनी लोक जो येयल्ली हातूंत यंगस्टरूय आसले सो दॅट इज इम्पॉर्टंट जो आमचो तरूण लोकांनी भाग घेतला दॅट शोज दॅट नाव तेवूय सादू जाता आनी आमकां तें जाय सर तुम्ही एक ॲग्रिकल्चर बिल घातलेलं ते एंटरटेन केलं गव्हर्मेंटान बिल घातलेलं तुम्ही सर ॲग्रिकल्चराचें 5 पक्षांनी तें बिल मांडलेलें पण आज हांवें आयकते प्रमाणे हें बिल खंय सरकारान मिटिंगां धाडलो स्पिकरान आनी ताका लागून तें बिल असेंब्ली पावल ना केन्ना येतलें तें खबर ना बट वी आर नाव पॉझिटिव्ह एक पार्टी आमच्यो सगल्यो तालुका मिटींग जाले नंतर वील टेक अ कॉल की आतां टायम हेज कम की हे बिलाक वी वॉन्ट टू अंडू जें तेमी कितें केलें न्ही हे 3-4 वर्सांक वी वॉन्ट टू रिवर्ट बॅक टू वॉट वॉज द पोजिशन 4 years ago. ओवरऑल मातशें परत येता काणकोणकारांचो रिस्पॉन्स बरो आयलो एकदम बरो आनी जोरान सारको आनी आमची वॉलंटियर कमिटी जी आसली असली ऑर्गनायझेशन फोंड्याय बी जाल्ले पण दीस वॉज द बेस्ट ऑर्गनायज मिटींग